फुडारी जिडियन आनी अबिमेलेक. पयलें जिडियनाचें आपोवणें. मिडियानीत इस्रायलांचेर जुलूम चलयतात. फुडारी चॅप्टर 6. इस्रायलकारांनी सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार वायट तें केलें देखूनच सर्वेस्परान 7 वर्सां मिडियानाचे आदीं तांकां केलीं. मिडियानान इस्रायलाक खर पिडापीड दिली. मिडियानाच्या चोपक्यांतले सुटूंक इस्रायलकारांनी पर्वतांच्या खांचींनी आनी धोलींनी आसरो घेतलो. जेन्ना इस्रायलकार रोयताले तेन्ना मिडियानीत अमेलिकितां आनी काडमोनितां वांगडा इस्रायला आड आक्रमण करताले. तांच्या देसांत ते तंबू ताणटाले आनी गाजा पर्यंत गांवच्या पिकाचो इबाड करताले. तांच्या जेवणा खाणाक इस्रायलाक ते कांयच दवरिनासले जावं एक मेंढरो, बैल वो गाडू. कारण तोलांच्या बिऱ्यां सारके आपलीं गोरवां आनी आपले तंबू घेवन तीं येतालीं तीं न्हय म्हूण मेजूंक जायनान तितलीं आपलीं उंटां घेवन पाड घालूंक गांवांत येवन पडताले. अशें मिडियानान इस्रायलाक व्हड त्रासांत घाल्लो देखून इस्रायलकारांनी सर्वेस्पराक उलो मारलो. प्रवादियाचो संदेश. जेन्ना मिडियानाक लागून इस्रायलान सर्वेस्पराक उलो मारलो, सर्वेस्परान इस्रायलकारांक एक प्रवादी धाडलो. हाणें तांकां म्हणलें, सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, हांवें तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं. गुलामपणाचे वावराचे सुवाते वयलीं हांवें तुमकां भायर काडलीं. हांवें इजिप्तकारांच्या अधिकारांतलीं आनी हेर सगळ्या पिडापीड दितल्यांच्या हातांतलीं तुमकां निवारलीं. हांवें तांकां तुमच्या दोळ्यां मुखां वयलीं धांवडायलीं आनी तांचो देस तुमकां दिलो. हांवें तुमकां अशें सांगलें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. तुमी अमोरितांच्या देसांत आतां रावतात, पूण तांच्या देवांक तुमी भोजचें न्हय, तरी तुमी म्हजें आयकूंक ना. सर्वेस्पराचो दूत जिडियोनाक दिश्टी पडटा. सर्वेस्पराचो दूत आयलो आनी ओफ्रा गांवांत एका शेंदूर रुखा पोंदा बसलो. हो रूख अबीजारांतल्या जोसाचो गिडियोन ताचो पूत आपलो घोव मिडियानकारांक दाखयना जावंक तो भाटयेंत मोडटालो. तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पर तुजे सवें आसा, बलिश्ट झुजाऱ्या. जिडियोनान जबाब दिलो, म्हज्या दोनया म्हाका बोगोस. पूण सर्वेस्पर आमचें सवें आसा जाल्यार आतां हें सगळें आमकां कित्याक घडटा? सर्वेस्परान इजिप्तांतलीं आमकां भायर काडूंक नात? अशें म्हणून आमचे पुर्वज व्हड व्हड अजापांची खबर आमकां सांगताले. तीं सगळीं अजापां आतां खंय आसात? सर्वेस्परान आमकां आतां सोडल्यांत आनी मिडियानाच्या ताब्यांत केल्यांत. हें आयकून सर्वेस्परान ताचेर नदर मारून म्हणलें, आतां तुका मेळ्ळल्या बळान वच आनी मिडियानाच्या हातांतलो तूं इस्रायलाक निवारतलोय. तुका धाडटा तो हांवूच न्हय. जिडियोनान जबाब दिलो, म्हज्या दोनया म्हाका बोगोस, पूण म्हज्यान कशी इस्रायलाची सोडवण करूंक जायत? मानासेच्या सगळ्या कुलां मदें म्हजो कुल भोव असोक्त आनी म्हज्या कुटुंबांत हांव निमाणो म्हूण तूं बरें जाणाय. सर्वेस्परान ताका असो जबाब दिलो, हांव तुजे बरोबर आसतलों आनी मिडियान एकूच मनीस जाल्ले परी तूं ताचो भस्म करतलोय. आनी जिडियोनान ताका सांगलें, हांव तुका मानवलां जाल्यार तूंच म्हजे कडेन उलयताय म्हूण म्हाका एक खुणा दी. हांव तुजेशीन परत येता म्हणसर तूं पयस वचून नाका म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. म्हजें दान हाडून तुजे मुखार दवरतलों. आनी ताणें जबाब दिलो, तूं परत ये पर्यंत
हांव रावतां. जिडियोनान वचून एक बोडकुलो तयार केलो आनी एक मापभर पीठ घेवन खमीर नासलोले उंडे केले. ताणें एका पांटुल्यान मांस घालें आनी एका आयदोणान सोप घाल्लो आनी सगळें शिंदूर रुखा पोंदा हाडून दवरलें. तो लागीं पावता सर्वेस्पराच्या दुतान ताका म्हणलें, हें मांस आनी खमीर नासलोले उंडे घे आनी खोडपाचेर दवर आनी तांचेर सोप ओत. जिडियोनान तशें केलें. सर्वेस्पराच्या दुतान आपल्या हातांत बोडी आसली ती घेवन त्या मांसाक आनी खमीर नासलोल्या उंड्यांक लायली. त्या खोडपांतलो उजो भायर सरलो आनी तें मांस आनी खमीर नासलोले उंडे उज्यान लासून उडयलीं. आनी सर्वेस्पराचो दूत ताच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तो सर्वेस्पराचो दूत म्हूण गिडियोनाक गोमलें आनी ताणें म्हणलें, आय सर्वेस्परा म्हज्या दोनया, हांवें सर्वेस्पराच्या दुताक रूप पळयला. सर्वेस्परान ताका जबाब दिलो, शांती तुका, भिवू नाका, तूं मोडचो न्हय. गिडियोन ते सुवातेर सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी शांतीदातार सर्वेस्पर अशें तिका नांव दवरलें. ही वेदी अबियेझरांतल्या ओपारांत आयज पर्यंत उबी आसा. जिडियोन बाला आड. तेच राती सर्वेस्परान जिडियोनाक म्हणलें, तुज्या बापायचो 7 वर्सांचो बैल घे आनी तुज्या बापायन बालाक भेटयलोली वेदी मोडून उडय आनी ह्या किल्ल्या वयर सर्वेस्परा तुज्या देवाक एक फावो तसली वेदी बांद. उपरांत तो बैल घे आनी शुद्ध होम कसो जो पवित्र खांबो तुवें मोडलाय त्याच्या लांकडाचेर लासून तो देवाक भेटय. जिडियोनान आपल्या सेवकांतले 10 सेवक घेतले आनी सर्वेस्परान हुकूम घाल्लो ते परी केलें. पूण आपल्या घोराब्याच्या आनी शारांतल्या लोकांचे भिरांतीन ताणें तें दिसाचें न्हय पूण रातचें केलें. दुसरे सकाळीं शारांतलो लोक उठलो तेन्ना तांणी बालाची वेदी मोडलोली पळयली. तिचे बोगलेक आसलोलो पवित्र खांबो कातरून उडयलोलो देखलो आनी नवे बांदलोले वेदीचेर बैलाचो होम केलो म्हूण तांकां दिश्टी पडलें. हें कोणें केलां? तांणी एकामेकाक विचारलें. तांणी सोद घेतली, वापूस केली आनी खरेंच सांगलें, जिडियोन जोआसाच्या पुतान तें केलां. तेन्ना शारांतल्या लोकान जोआसाक म्हणलें, तुज्या पुताक भायर हाड. ताणें बालाची वेदी मोडल्या आनी तिचे बोगलेक आसलोलो पवित्र खांबो कातरला देखून तो मरूंक जाय. पूण आपणा भोंवती आसलोल्या लोकांक जोआशान जबाब दिलो, बालाची राखण करूंक तें तुमचें काम, वो ताचे खातीर झुजूंक तुमी राजी आसात कितें? कोणूय बाला खातीर झुजूंक सोदता ताका सकाळचे आदीं मारून उडयतले. जिडियोनान ताची वेदी मोडली म्हणटच तो एक देव जाल्यार ताणें आपलीच राखण करची. त्या दिसा जिडियोनाक जेरुब्बाल नांव दिलें, कित्याक तांणी अशें म्हणलें, बाल आतां ताचे आड झुजचो, कारण ताणें ताची वेदी मोडून उडयली. झगडूंक तयार जावंक आपोवणें. तेन्ना मिदियानीत, अमेलेकीत आनी उदेंतींचो लोक एकठांय जाले आनी जॉर्डन न्हड उतरून जेजरील मोलाचेर आपले तंबू ताणले. सर्वेस्पराच्या आत्म्यान गिडियोनाक बोल्लो. ताणें शिंग वाजयलें आनी अबियेझरान ताचो पाटलाव केलो. ताणें संदेशकार सगळ्या मानासेक धाडले आनी मानासे ताका एकटवलो. आशेर, जबुलून आनी नाफ्ताली हांकां ताणें तशेंच संदेशकार धाडले आनी हीं कुळां ताका मेळूंक फुडें आयलीं. लोवेच्या चामड्याची खुणां. जिडियोनान देवाक म्हणलें, तुवें सांगलां त्या प्रमाणें खरेपणी म्हजे उदेशी तूं इस्रायलाक निवारूंक वेताय जाल्यार हांव हें लोवेचें चामडें ह्या फळार दवरतां.
जर दोव लोंव्याचेरूच आसत आनी हेर सगळी जमीन सुकी आसत जाल्यार तेन्ना तूं म्हजे उदेशी तुवें बासायलां तशें इस्रायलाची सोडवण करतलोय म्हूण हांव जाणो जातलों. तर अशेंच घडलें. दुसरे सकाळीं फांट्यार तो उठलो, ताणें लोंवेचें चामडें घेतलें आनी पिल्लें आनी एक कांसो भर तांतलें उदक भायर काडलें. तेन्ना जिद्योनान देवाक म्हणलें, हांव आनीक एक पावट उलयन जाल्यार म्हजेर रागार जायनाका, त्या चामड्याची आनीक एक परिक्षा म्हाका करून दी. तें चामडेंच सुकें उरून दी आनी सरभोंवती जमनीचेर दोव आसूं दी. ते राती देवान तशें केलें. चामडेंच सुकें उरलें, पूण हेर सगळे जमनीचेर दोव आसलो. देवाचें उतर हें.